2008 वर्सा आमी ही कार्यावळ सुरू केली आनी दर वर्सा चड आनी चड बरे तरेन ती आयोजीत जाता. पयल्या दिसाचो ह्या फेस्टिवला खातीर वक्ते आसात श्रीमती सुधा मूर्ती आनी त्यो सर्कल ऑफ लायफ ह्या विशयाचेर उलयतले. दुसऱ्या दिसाक प्रोफेसर अरविंद कुमार गुप्ता हे नर्चरिंग सायंटिफीक स्पिरीट इन चिल्ड्रन ह्या विशयाचेर उलयतले. तिसऱ्या दिसाक इंटरकल्चरल डायलॉग फॉर ह्युमनायझिंग ग्लोबलायझेशन ह्या विशयाचेर जॉर्ज पापेंद्रू हे फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर ग्रीस ह्या देशाचे ते उलयतले. मागीर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स द चॅलेंजीस अँड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर हेल्थ ह्या विशयाचेर साऊथ एशिया रिजनाच्यो चीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाच्यो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंग हे उलयतल्यो. आणि त्यानंतर हाऊ टू परफॉर्म द 21st सेंचुरी ह्या विशयाचेर जगातले एक मोठे रंगकर्मी जांकां अख्खें जग मानान पळयता ते प्रोफेसर रिचर्ड शेकनर हांचे लेक्चर जातले. हे डीडी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज हांवें तुमकां पयलींच म्हणलें फाटल्या खेपेक जेन्ना आमी लोकोत्सवाची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना हे आमचे जे लोकोत्सव डीडी कोसंबी ह्या सारखे जे फ्लॅगशीप प्रोग्राम आसात ते सेल्फ सस्टेनेबल कशें जातले ह्या दृश्टींतल्यान आमी प्रयत्न करतात. आनी ह्या खेपेक आमकां डीडी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज हे आमकां प्रेजेंटेड सपोर्टर म्हणून लोकमान्य क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन सपोर्ट केला. ते मेन स्पॉन्सर आसात. त्या फाटल्यान HDFC बँक हे आनी हो इव्हेंट खूब फॉवर्ड केला. तर आमचे हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर आसात सिद्धार्थी गोवा आनी तांणी जे सगळे जे गेस्ट आसात तांचे रावपाची आनी जेवपाची सगळे स्पॉन्सरशीप आमकां सिद्धार्थी गोवान दिला.